जॉईन जायात ह्या मुद्द्याचेर येवया. जॉईन जायात. आतां ते जॉईन जावप कसं जातलें म्हाका खबर ना. तुमी तांगेले सारकी प्रदेशाध्यक्षाचेरच तुगेलो बॉम्बगोळो घाला. पण जॉईन जायात ह्या विशयाचेर येवया की फाटली इलेक्शना भितर एक गजाल दिश्टी पडली की मतां कशी स्प्लीट जातात आनी ताचो फायदो सत्ताधारी पक्षाक कसो जाता. नाव डॅट इज अ स्टॅटिस्टिकल रियलिटी. ताका जबाबदार कोण हाजेर म्हाका दिसता भरपूर चर्चा केल्या. कांय जाण तुमकां दोश दितात, कांय जाण तुमकां दोश दिनात. पण एक फॅक्ट की डिवायड जाता. मनोज बाब, आतां लोकसभेची इलेक्शनां तुमकां दिसता की लोकसभे सारकी इलेक्शन वीच इज अ नेशन वायड इलेक्शन वीथ नेशन वायड रेमिफिकेशन्स परस तेच करपाचें? पण परत तेंच करपाचें म्हटल्यार हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली काँग्रेसीन घेवपाक जाय आसली, जी तेंच्यांनी काँग्रेसीन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलेली ना. की आयज जर काँग्रेस गोंय काँग्रेसूच जर पळयत जाल्यार तुका सांगला तशें A to Y टीम आसा, प्रत्येक जाण कॅप्टन आसा, कितल्या मनशांक घेवन आसा तो तेका खबर आसा, तें आमकां खबर ना की एका फाटल्यान कितले नंबर आहा ते. बट कॅप्टन A to Y 100% आहा. जेन्ना इंडिया म्हणून जेन्ना अलायन्स जालो, ग्रूप जालो, तेन्ना एक पॉझिटिव्ह स्टार्ट जाली. दुसरी पयली मिटींग जाली, दुसरी जाली, तिसरी जाली आनी तिसरी मिटींग जाली ती बॉम्बे जाली. ती जाली 1 सप्टेंबराक. तेन्ना डिसायड जालें की सीट शेअरिंग करतले, रिजनल पार्टी आसा तेंच्या कडेन उलयतले, तेंकां वांगडा घेवन कितें करपाक जाय तें आमी करतले म्हणून सगळी कॅल्कुलेशनां. आतां सप्टेंबर जावन आतां नोव्हेंबर जालो, ऑक्टोबर गेलो, नोव्हेंबर 1 तारीख जाली. दोन म्हयने आनी 10 दीस जाले, 12 दीस जाले. आतां 2 म्हयने 12 दिसान ह्या इंडिया अलायन्सान सीट शेअरिंगाची एकूय प्रेस कॉन्फरन्स ना, एकूय मिटींग घेतलेली ना. जाल्यार आमी ह्या इंडिया अलायन्साचेर कितें म्हणून पळोवपाचें? एक धाकटी रिजनल पार्टी जर आमी इंडिया अलायन्साक वयतले, जर वोट स्प्लीट जावपाचें ना गजाली जर चलता जाल्यार ह्या इंडिया अलायन्सान तशें स्टेप घेवपाक जाय आसले, जे तेंच्यांनी घेतलेले ना. सेकंडली आयज अखिलेश यादव डायरेक्ट ब्लेम करता काँग्रेसीक की मध्य प्रदेशाक सीट शेअरिंगाक प्रॉब्लम जाला. आम आदमी पार्टीन सगळ्या जितले 3 स्टेट आहा, जर तूं मध्य प्रदेश, राजस्थान आनी छत्तीसगड, तिनाय हितून आपले कॅन्डिडेट घातलेले आहा जे इंडिया अलायन्साचे हें आसा. जेन्ना आमी हे इलेक्शन 5 स्टेटीचे सेमी फायनल म्हणून पळयता, म्हणजे हांगा जर BJP पडली जाल्यार 100% तेचो इफेक्ट 2024 जातलो हे सगळे जाण जाणा. हे सगळे आसतना इंडिया अलायन्स पार्टी जे आसा सगळे हे एकामेका विरुद्ध कित्याक लढटा? मध्य प्रदेशान आम आदमी पार्टीन 70 सिटां घातल्या, राजस्थानान 86 सिटां घातल्या, छत्तीसगडान 58 सिटां घातल्या, जेंकां 2018च्या इलेक्शनाक मध्य प्रदेशान 0.4% वोट पडलेले, 0.7 राजस्थानाक 0.4 पडलेले आनी छत्तीसगडान 0.9 पडलेले, विच इज लेस दॅन नोटा. जाल्यार ही आम आदमी पार्टी आतां थंय वोट स्प्लीट करपाक कित्याक वयता? आनी जी काँग्रेस वोट स्प्लिटाचे गजाली करता हीच काँग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेशान ज्या जाग्यार तेंची वोट शेअर 0.4 आनी 1.2% आसा थंय कित्याक वयता इलेक्शन करपाक? सो सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक हांगा इलेक्शन कंटेस्ट करपाक रायट आसा. पयलें म्हटल्यार तें. आनी जी बी टीम आनी वोट स्प्लिटाचो जो फॉर्म्युला उलयता, आतां आपूय उलयता, काँग्रेसूय उलयता. आपाचें सिंपल एक्झाम्पल सांगता की आम आदमी पार्टी पंजाबाक जेन्ना कंटेस्ट केलें गेल्या फावटी तेन्ना तांकां 42% वोट पडले, 92 सीट पडले. त्या इलेक्शनाक 58 पार्टीजान इलेक्शन कंटेस्ट केल्लें. हेचो हे मिनींग न्हू की वोट स्प्लीट जावन दुसरी पार्टी येयली, आम आदमी पार्टी येयली. राजस्थानान मध्य प्रदेशान जेन्ना काँग्रेस जिखलेली तेन्ना मध्य प्रदेशाक 120 पॉलिटिकल पार्टीन कंटेस्ट केल्लें, राजस्थानाक ऑलमोस्ट 87 पॉलिटिकल पार्टीन कंटेस्ट केल्लें. हेचो हे मिनींग न्हू की काँग्रेस शेणली म्हणून. सो थंय जर ते पॉलिटिकल पार्टी रडना वोट स्प्लीट म्हणून, जाल्यार हे पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी काँग्रेस गोंयान येवन कित्याक रडटा वोट स्प्लीट म्हणून? म्हणजे हांकां आपल्या कॅपेसिटीचेर, आपल्या कार्यकर्त्यांचेर, आपल्या ऑर्गनायझेशनाचेर, आपल्या कामाचेर विश्वास ना म्हणून आमच्या कडेन भीक मागता आनी काय न्हू. पण मनोज बाब, तुम्ही फाटल्या सप्तकाक स्टेटमेंट केलें की आमकां इंडिया अलायन्सांतल्यान कोण अप्रोच जालना म्हण. हाजो अर्थ कितें? तुमी आमंत्रणाची वाट पळयतात? आमी आमंत्रणाची वाट पळयतात कित्याक इंडिया अलायन्साचो जो 15 जाणांचो जो ग्रूप तेंच्यांनी केला, तेंच्यांनी आजून मेरेन ते सांगता कितें सीट शेअरिंगेक लागून ते आमच्या कडेन येवपाक जाय. लास्ट 1 म्हयनो जाले आमी सेम स्टेटमेंट दिता. हें स्टेटमेंट आतां वयर पावना काय पावयना आमकां खबर ना. आनी जर हे इंडिया अलायन्स इतलेच स्मार्ट आसा, पॉलिटिकली स्मार्ट आसा, नाजाल्यार हांकां खरेंच BJPक शेणोवपाक जाय आनी अख्ख्या ऑल ओव्हर इंडियाचे जर ते ट्रॅक करता जाल्यार आमची स्टेटमेंट ट्रॅक करिना. म्हणजे इतली तेंची हांगा जी CID तेंची बसयल्या ना जाल्यार जो इंटेलिजन्स बसयला तो इतलो वीक आहा काय? हो सगळो क्वेश्चन येता. जाल्यार इतलो जर हेंचो CID वीक आसा जाल्यार इंडिया कशें रन करतले, कंट्री कशें रन करतले?
हेंच्यांनी येवपाक जाय आसलें, एक पावल फुडें घेवपाक जाय आसलें. जर काँग्रेसीक स्वताक बँड जावपाक जायना जशें तेणी आतां बाकीच्या स्टेटीन लायला, जशें आम आदमी पार्टीक सगळ्याक सिटां घालून वोट स्प्लीट करपाक जाय आनी हांगा येवन आमच्या नांवान बोव मारपाक जाय, हें आमी टॉलरेट करपाचें ना. प्रत्येक पार्टेक आपलें सीट घालपाक, आपलें इलेक्शन लडपाक, कंटेस्ट करपाक रायट आसा. मागीर लोक डिसायड करतले कोणाक वोट मारपाक जाय. सो मनोज बाब, तुम्ही एक सांगतात की कॉन्सेप्च्युअली ऑन अ मॅटर ऑफ प्रिंसिपल तुमकां इंडिया अलायन्साची एलर्जी ना. आमकां एलर्जी नाच. आमी पयलींच सांगलां की आमी एनडीएन वचपाचें ना, आमी बीजेपी वांगडा वचपाचें ना. आनी तेकाच लागून आमी ओपनली सांगता की आमकां इंडिया अलायन्स मेळोंक ना म्हणून. आनी तेच जर आतां मेळपाक इंडिया अलायन्साची जर मेन टीम जर आमकां येवन मेळपाक सोदिना, ऑफिशियल जर आमकां आमंत्रण धाडिना, जाल्यार आमी कितें करपाचें? आमी वाट पळयत रावपाचें, दारां ओपन करून सुशेगाद बसपाचें ना. आमी आमचें काम चालू केल्लें आसा. आमची तयारी फूल स्विंग चालू आहा फॉर लोकसभा इलेक्शन. आमी हांकां रावपाचें ना, कित्याक हेंचे झगडे आजून मिटाना. चवथी मिटिंगूच जायना, 2 म्हयने जाले. तुम्ही म्हणटात की जर एनडीए आणि इंडिया अलायन्स हातूंत भितर जर एक चूज करची पडली तुमकां, यू वील प्रिफर इंडिया अलायन्स. येस, 100%, नो डावट. यू आर व्हेरी क्लियर. व्हेरी क्लियर. तुमकां एनडीए भितर कसलोच इंटरेस्ट ना, ना. अजिबात ना. फाल्यां आमची सिटां जिखली जाल्यार आमी इंडिया वांगडाच वयतले. म्हणजे एनडीएच्या अगेन्स्ट जो आसा पळय गूट तेतूनच वयतले, तेकाच आमी वयतले. आमकां बीजेपी वांगडा वचपाची हेंच ना की ज्या पॉलिटिकल पार्टीन प्रत्येक इन्स्टिट्यूशन सोंपयल्लें आसा, डेमोक्रेसी काबार केल्ली आसा, आमचे ह्युमन रायट्स काबार केल्ल्या, त्या पॉलिटिकल पार्टी वांगडा वचपाचो प्रश्न येना. कितलो वेळ आतां तुमी पासियेंस काडटले? आतां कित्याक आतां पळय, आमंत्रण येता, आमंत्रण येना, तांगे मिटींग जाता, तांगे मिटींग जायना. कितले म्हळ्यार तुमी आतां कितें डेडलायन बी दवरल्या? आमी तुका सांगता कितें, आमी आमचें काम चालूच दवरलां. आतां ते केन्ना येतले ना तेन्ना आमी आमचें काम आनी आमचे विचार आनी आमचे कितें स्टडी आसा, फिगर्स आसा ते तेंच्या फुड्यान दवरतले. तेंकां मान्य आसा, येस ना जाल्यार ना. वी आर रेडी टू गो. एकूच पॉलिटिकल पार्टी फाल्यां बीजेपी आपली तयारी करता की आतां सत्य ना पयसा. दुसरी पॉलिटिकल पार्टी एकूच गोंयान आयज इलेक्शनाक रेडी आहा, दॅट इज आरजीपी. नॉन स्टॉप फ्रॉम 2020 इलेक्शन टील डेट 1.5 वर्स जाले आतां ग्रावंडाचेर काम करता, दॅट इज आरजीपी. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज कोणाची जर प्रेजन्स आसा, दॅट इज आरजीपी. प्रत्येक गांवांत भुरगे जर उलयतात कोणाचे आनी जर ग्राम सभेन वयतात आनी इश्यू मांडटात गोंयकारांक लागून, दॅट इज आरजीपी. सो वी आर व्हेरी मच क्लियर की आमकां इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जाय. इंडिया यो ना यो, वी आर कंटेस्टिंग. फाल्यां आमचे कितें आहा ते विचार आमी तेंच्या फुड्यान दवरतले. तेंकां मान्य आसा ते मान्य आसा, तेंकां मान्य ना मान्य ना. सो डेडलायन बिडलायन काय ना? काय ना डेडलायन.